नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। श्रम गौरव आनी श्रमिक मित्र पुरस्कार दिवन कामगारांचो करतले भोवमान। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची घोशणा। म्हापशागिरी परतून फुटली उदका पायपलायन। हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेले फुकट। झुजा पावण्यार चालू आसा दुरुस्तीचें काम। आमचे कामगार घेतले बगर सुरू करपाक दिवचे नात खणी। खण कामगार संघटनेचो मुखेली पुती गांवकाराची शिटकावणी। सांखळी पालिके खातीर भाजपान आखल्या खासा रणनीती। जाल्यार टुगेदर फॉर सांखळीचे फुडारी राजकीय डावपेच आखून लागल्या कामाक। सांतिनेज वाठारांत सिवरेजीच्या पायपलायनीक लागल्या गळटी, सांगता आमदार बाबूश मोन्सेरात। आनी चर्चील वेचून आयलो जाल्यार सोडटलो राजकारण, म्हणटा आदलो आमदार मिकी पाशेको। आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकारा कडेन 500 कोटी रुपयांचो कामगार उदरगतीचो निधी उपेगा विणे पडून उरला। पयल्या पावण्याचेर ह्या निधीचो उपेग बांदकाम मळार काम करपी कामगारांच्या उदरगतीक लागून वापरतले। गोंयांत सध्या 90% बिगर गोंयकार जाल्यार 10% गोंयकार बांदकाम मळार कामगार म्हणून काम करतात, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान या मुद्दामून आमच्याकडे कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स ऑलमोस्ट मोर दॅन 240 crores of rupees, आता 500 ऑलमोस्ट 500 crores of rupees पैसे आमच्याकडे। तसेच हांव मुद्दाम सांगता, म्हणजे हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो हे पैसे एक तर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक वचूंक जाय, बट ताजो बोर्ड जो आसा, जो आमी बोर्ड फॉर्म करता, ताजे जे वेगवेगळे युनियनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांच्यांनी बी ते त्या इट इज नॉट ओनली द गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे गव्हर्मेंट आपल्याक जाय तशें स्पेंड करूं शकना। दॅट डिसिजन इज टेकिंग बाय द बोर्ड। हांवें लेबर कमिशनराक इन्स्ट्रक्शन दिला टायम टू टायम आतां तेज्यो मिटिंग्स दर म्हयन्याक मिटींग घेवच्यो, आनी ते पयशे एक्चुअली जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसा, कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या वेलफेअरा खातीर, कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या सोयी खातीर सगळे पयशे जे आसा दर वर्साक आमी मॅक्झिमम जितके स्पेंड करपाक शकता तितके पयशे हाज्या फुडें स्पेंड करप। ज्या निमित्तान म्हणजे आमी जरी म्हटलें गोंयांतले फक्त 10% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसतले, 90% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट, बट वर्कर हो वर्कर आसा, कामगार हो कामगार आसा, जरी तो आमच्या राज्यांतलो आसतलो किंवा देशा वयल्यान येवन हांगा काम करता आसतलो, पण त्या कामगाराक सगळ्यो सोयी दिवप ह्यो गरजेच्यो आसा। आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी जॉयंटली काम करून म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सायटीचेरूय बी तांकां जी सॅनिटेशन आसतलें, रावपाची सोय, बाकीच्यो सगळ्यो सोयी त्योय करपाक जाय। तांच्या भुरग्यांच्या खातीर शिक्षणाची सोय जी आसतली, आमी बस प्रोवायड करून किंवा मोबायल स्कूल दिवप त्याची सोय आसतली, किंवा तांकां स्कॉलरशीप आनी बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो सुविधा आमच्या लेबर कमिशनरा कडल्यान टायम टू टायम आमी काळजी घेवन ते दितले। म्हापशा गिरी महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं ही पायपलायन दुरुस्त केल्ली। परतून एक फावट पायपलायन फुटिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। खणी कोणे चलोवपाक घेवन आमच्याच कामगारांक थंय कामाक घेवपाक जाय। भायले कामगार हाडपाक मेळचे नात। आमचे कामगार घेवंक ना जाल्यार खणी सुरू करपाक दिवचे नात। कामगार फुडारी पुती गांवकारान शिटकावणी दिल्या। खणींचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक आमी कामां दितले अशें आश्वासन गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्लें। तें आश्वासन आतांच्या मुख्यमंत्र्यान पाळचें अशें पुती गांवकार म्हणटात। हांवें ऑलरेडी तुमकां पयलींच सांगलेलें की ह्यो ज्यो मायनी आसा त्यो सगळ्यो खंय तरी भायल्या लोकां कडेन वचपाच्यो, आनी आज ऑलरेडी जिंदालान मेन ब्लॉक जो सुरलाचो आशिल्लो तो घेतलेलो आसा। त्या मायनिंगाच्या बेल्टान म्हणजे JSW जी आतां लीज घेतलेलें आसा
ते लिजान आमचे वर्कर आसात, माझे मेंबर्स आसात आणि आमचो डिमांड ह्या सरकारा कडेन असो आसा की जे कोण मायन घेतले कोणी घेवन आमच्या वर्करांक ते तेच्यांनी घेवपाक जाय. आमी भायले वर्कर हाडपाक दिवचे ना आणि जो पर्यंत आमकां थंय घेयना तो पर्यंत आमी मायनी सुरू करपाक दिवचे ना. हो आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड असोच उरतलो आणि आमी थंय कितें जें करपाचें आसा तें आमी करतले. लोकलांक घालिना जाल्यार आमी सरकारा कडेन हें करतले. आमकां घालपाक जाय पळय लिगल ऑलरेडी केसीस आमी फायल केल्ले आसा, ज्या जाग्यार रिटेन ऑलरेडी केल्ले आसा, ज्या जाग्यार करूंक ना ताच्यो थोड्यो केसी कोर्टांनी आसा. आमचो पयलीं पासून डे वन जेन्ना मनोहर पर्रीकारान ज्यो मायनी बंद केल्यो त्या दिसा मनोहर पर्रीकारान एसेंब्लीत जाहीर सांगलेलें, आश्वासन दिलें की कोणी जरी मायनी घेतल्यो जाल्यार वर्कर जे आसात आणि जे थंय काम करणारे बाकीचे मायनींग डिपेंडंट आसात, मागीर ते ट्रकवाले आसत जाल्यार बाकी कोणी आसत, तांकां आमी जॉब दितले, तेंचे आमी रिहॅबिलिटेशन करतले हें सांगलेलें. जो शब्द ताणें पयलीं एसेंब्लीन दिला तो शब्द आतांचे चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत आसा ताणें तो मान्य. सांखळे पालिका वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळोवपा खातीर खाशेली रणनीती आंखल्या. ते नदरेन तांची यंत्रणा कार्यरत जाल्या. दुसरे वटेन टुगेदर फॉर सांखळेचे फुडारी परतून एकदां आपली सत्ता मेळोवपा खातीर राजकीय डावपेच आंखून कामाक लागल्यात. भाजपान जाहीरपणान प्रचाराक चालना दितना खुबश्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन घराकणकणी प्रचार सुरू केला. पूण टुगेदर फॉर सांखळेचे उमेदवार सादूरताय बाळगून प्रचार करीत आशिल्ल्याचे दिसून येता. दुसरे वटेन खुबशे अपक्ष रिंगणात आसा. तांणी लेगीत घर चलो अभियानाक चालना दिल्या. लोकांची मतां आपल्याक मेळची हे खातीर सगळ्याच उमेदवारांचे यत्न चालू आसात. ह्या फावटी सुद्दां आमी लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता की आमी ह्या फावट तुमी आमकां निवडून दिया आनी आमी 5 वर्सां तुमची सेवा करपाक सक्षम आसा. आनी आमी म्युनिसिपालिटीन जी फाटलीं कामां जी आमची थोडी उरल्या, कोवीड पिरियड 2 वर्सां आसल्या कारणान सगळीं आमकां कामां करपाक मेळोंक ना, ती आमी ह्या येणाऱ्या 5 वर्सांक सगळीं कामां कंप्लीट करतले आनी एक बरें सुशासन दितले आमी तुमकां. लोकांनी ऑलरेडी आमचें काम पळयलां आनी म्हाजें पर्सनली हांवें कोविडाच्या टायमार वावुरलां आनी त्या भायर हांव ऑफिशियली कावन्सिलर नासलें पूण म्हाका ती जे म्हाजे कावन्सिलान लोकां आशिल्लीं तेंच्यांनी जशें वावुरलां तांकां हांवें खंय ना खंय एवरी टायम हांवें सपोर्ट कसो केला बॅक ऑफिस टायप. म्हणजे आय वॉज नॉट इन द फोर फ्रंट. सो लोकांनी आतां ते याद दवरून म्हाका सपोर्ट करपाचें अशें तेंच्यांनी ठरयलां. रिस्पॉन्स तसो बरो आसा. हे इलेक्शन जे आसा ते खंयचे पार्टी वायज ना. CM जरी आपूण पॅनल उबे केले जाल्यार आमी तशे पॅनल पार्टी वायज उबे करूं ना. आमी सगळ्या लोकांक बरे लोक वेचून घेतल्या फ्रॉम ऑल कटींग अक्रॉस ऑल पार्टी लायन्स. कित्याक हे सिंबॉल पार्टी सिंबॉलाचेर इलेक्शन ना. सो काँग्रेसचे आसा, BJPचे आसा, सगळे मोगोचे आसा, आम आदमी पार्टी म्हणून कोणाकूय कोण सपोर्ट करता त्यांक सगळ्यांक आमी घेवन एक टुगेदर फॉर सांखळे म्हणून पॅनल केल्या. फाटल्या फावट केल्ले तशेंच आमी एफर्ट केला. दीस इलेक्शन इज नॉट ऑन पार्टी लायन. हे इंडिपेंडंट कशें इलेक्शन आहा पूण फक्त एक ग्रूप कसो आमी एकी कडेन येयल्या. गूड पीपल आमी केल्या आनी आमी म्हणटा की आमचे चेहरे पळया आनी तुमी वोटींग करा. पार्टी पळोवन वोटींग करनाका. CMाक आमी फायट फाटल्या इलेक्शनाक दिली. बायपोल जाले तेतूर आमी CMाक फायट दिली आनी आमचो कॅन्डिडेट निवडून आला. आमकां पूर्ण खात्री आसा की बायपोलान जर आमी जिखूं शकता जाल्यार जनरल इलेक्शन्सान आमी आनीक बऱ्या हितूर जिखूं शकता. सांतिनेज वाठारांत सिवरेजीची पायपलायन फुटिल्ल्यानूच उदक रस्त्यार आयिल्ल्याचें आमदार बाबूश मोन्सेरातान मान्य केलां. ह्या कामा खातीर कंत्राटदार आनी अभियंते जापसालदार आशिल्ल्याचें तो सांगता. घाणयारें उदक रस्त्यार येवपा विशीं बाबूश कितें म्हणटात तें पळयात. See, there's some pipes have broken up. I think even CCP has taken an initiative. They are having a meeting with the Minister for PWD on 3rd. I think we are working on it. See, it is the job basically of the contractor to look after all this. But sir, they must bond तरी करपाक जाय कित्याक डायरेक्ट भितर गेली आनी ती मातशी हे जाली सर. No, we are working on. It is not that we are sleeping at home. कितें जालें आतां हे कॉन्ट्रॅक्टरान पळोवंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टरान पळोवंक जाय. दुसरें म्हणटा तें आवर इंजिनियर्स आर हुएवर आर लुकिंग आफ्टर दॅट दिस थिंग दे शूड लूक इनटू दॅट. बाबूश असले कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय अशें दिसना तुका? कित्याक बायल पडटा तो कॉन्ट्रॅक्टर लायटली घेता. एक्शन कोण घेतलो? एक्शन शूड बी टेकन बाय द इंजिनियर्स whoever has been given whoever the contracts has been given to. See, this is more of it is one-upmanship as far as politics is. There's nothing to do with it. I am saying everyone genuinely should take an interest in this. It is not only me. Everyone should be a part of this.
चर्चिल आलेमावाचो राजकारणांतलो करियर सोंपलो अशी चर्चिलाक पुराय जाणविकाय आसा. ताका लागूनच तो वारें येता तशें सूप धरून जांची सत्ता ताची तुस्त करीत सुटलो असो आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेको हांणी केला. चर्चिल वा चर्चिलाचो फामिलांतले खंयचोच मनीस ह्या फुडें वेंचणूक जिखूंक शकना. जर तो जिखलो जाल्यार हांव राजकारणांतल्यान संन्यास घेता अशें ओपन चॅलेंज मिकीन चर्चिलाक दिला. आतां चर्चिल जाणा जेन्ना हो स्टेटमेंट केलो, चर्चिल जाणा तेजें स्टँड खूंय आहा तें आनी पॉलिटिकल कॅरियर खूंयच पावलो पळय तो. खूंय पावला दिसता. हांव नाक रस्त्यार घासता. चर्चिलाचें खानदान परत तर हांव पॉलिटिकल सोडटा. म्हाजी म्हणजे फॅमिली पॉलिटिकल ना, पूण हांव पॉलिटिकल सोदता. चर्चिलाचें खानदान आलेमा फॅमिली हिंगा रावता ती युरीक सोडून आतां युरी म्हणटा आहा हेरांक सोडून आलेमाची फॅमिली कोणूय परत निवडून येयलो जाल्यार हांव पॉलिटिकल सोडून वयता. हांव पॉलिटिकल सोडटा. आनी चर्चिल 5 वर्सां पयलीं लोकसभेक बसलेलो 21 कॉन्स्टिट्युन्सीन ताका 12,000 वच पडना मरे. 12,000 एक कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा मरे बाबा. चर्चिलान चिंतपाक जाय बाबा. चर्चिलान कोणें उलो मारले लोक येता म्हणटा तो खंय रे ते 21 कॉन्स्टिट्युन्सी ताका 12,000 वच पडलो मरे लास्ट एका लोकसभेक बसलो तेन्ना. खंयच्या लोकांची खबर उलयता तूं? बस म्हण सांग मरे ताका. आतां ताका तर लोक तेजे सांगा ताका बस म्हण सांग. इंडिपेंडंट बसून दाखोवन सांग तुवें कितें केलां तें कळटलें. लोक तुजे सांगात रावतालो म्हणटा एडमिशन मागीर खंय जालें. आतां चर्चिल सरकाराक वयरसावन सकयल काडटा. तुमी समजूंक जाय चर्चिलाचें जियोक काय ना तेजे कडेन क्लब आहा. क्लबाक वर्साक उमके पयशे मेळटा सारके. ते पॉलिसी करून हाडली गव्हर्मेंटा कडेन आपल्याक कोणाक फायदो जाता तसले. आतां ताका ते पयशे मेळटा. समजलो तूं न्हू. सो तुमी समजूंक जाय हाल्या एगेन्स्ट केली ती पॉलिसी केन्ना कॅन्सल करूं जाता. फॉर हीम whichever government may be, okay, now this is BJP. हाल्यां तर दुसरो सरकार येयलो हो सरकार तेज्यान बरो म्हणटलो तो. अशें वारें मातात सूप लायतले सुदरूंक पावतले गोंया सुदरूंक पावतले. एडमिशन सारकें जाता खूंय रॉंग आहा तें रॉंग सांगपाक जाय न्हू. तुजें सत्याचें सारकें सगळें सत्याचें बरें जाता म्हणून सगळें सारकें वारो मातात तें लावपाचें आनी हेर बारीक समाजान लोकांक कितें करपाचें कशें जियेवपाचें तुजें तेजें चलतलें. बारीक समाजाचें कशें चलतलें मागीर. मय मतदारसंघातल्या मावळिंगे वाठारांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो क्रिकेट स्टेडियम जावप गरजेचें आसा. हो स्टेडियम जालो जाल्यार उत्तर गोंयांतले क्लब आनी खेळगड्यां खातीर वरदान थारतलें अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. स्टेडियमा खातीर क्लबांनी फुडाकार घेवचो असोय उलो तांणी मारला. तशेंच स्टेडियमा खातीर गोंय क्रिकेट असोसिएशनान मावळिंग्यात 2,94,000 जमीन संपादीत केल्या. मय युनियन स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले क्रिकेट सर्ती वेळार आमदार शेट उलयताले. ह्या वेळार आदले सभापती आनी GCAचे वांगडी राजेश पाटणेकार खासा सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं सरपंच सुवर्णा चोडणकर आनी हेरांचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. प्लेयर आमचे शेजारीच आहा नानोडा आनी वाळपय. आमच्या ह्या मय मतदारसंघाच्या मावळिंग्या कुडचिरा गांवांत GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जागा संपादन केल्ली आसली आनी हो हांगासर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावप म्हणून हांवें एक मनान विचार धरून आमच्या सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट केल्ली आहा. आनी हो जर ग्रावंड जावचो म्हणून तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी सुद्दां ह्या तुमच्या क्लबाच्या वतीनसून एक तुमी एक रिक्वेस्ट GCAकूय करपाक जाय अशें तुमच्या कडेन अपील करूंक सोदता. आयज आमच्या ह्या उत्तर गोंयांत जर हो जर इंटरनॅशनल स्टेडियम हांगा जर जालो जाल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक एक मानाची गोश्ट आसतली. आयज हें जावचें पूण जर तुमच्या भितून जर विचार आसलो जाल्यार तो तुमी GCA कडेन पावोवचो अशी ही अपील. आयज तुमच्या अनेक आनी क्लब आसतले तेंच्या कडेन तुमी हो विचार रुजोवचो आनी हो आमच्या मय मतदारसंघान इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक लागून आमी हे प्रयत्न करतलेच. पण तुमचे जर हातभार लागलो जाल्यार आनीक बरें जातलें. आयच्या ह्या दिसा स्पोर्ट क्लबान आमचे GCAचे अध्यक्ष विपुल फडके जे हांगा येवपाचे आसले पण ते आनीक टुर्नामेंट फायनल आसा इगल स्पोर्ट क्लब सांखळीचे त्या टुर्नामेंटाक गेले. हांव हांगा पावलो तर एक प्राथमीक बोडणी ह्या ग्रावंडा मदीं आयज जाल्लेली आसा. आमदाराच्या फुडाकारान म्हाका खबर आसा की ह्या 2 म्हयन्यांत ही बोडणी अंतीम टप्प्यात जातली आनी ह्या भितरली 70 झोनाक एक बऱ्यापैकी हो ग्रावंड मेळटलो अशी म्हाका पूर्णपणे आशा आसा. हाच्या निमतान
ह्या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान महेश स्पोर्ट्स क्लबाचे मनपूर्वक अभिनंदन. महेश स्पोर्ट्स क्लबान बऱ्यापैकी क्रिकेट प्लेयर तयार केले. उदाहरण आसा आमचे बाप आमदार प्रवीण शेट, तेंचे बारीकशे हें आसा की तांकां एफिलिएशन ना जीसीएक. जेन्ना मेंबरशीप ओपन जाता ती डेफिनेटली महेश मिनी स्पोर्ट हो जीसीएचो एफिड मेंबर आसतलो हें सांगून म्हाका खुबसो आनंद दिसता. मडको बेकायदेशीर न्ही, मागीर सरकार मडको बंद कित्याक उडयना, कोणाच्या आशिर्वादान हो मडको चलता असो प्रश्न आदलो मंत्री आनी आमदार मिकी पाशेको सरकाराक केला. राजकारणी तशेंच उंचेल्या पावंड्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बरेपणाक लागून गोंयांत बेकायदेशीरपणां वाडपाक लागल्यात. तशेंच ह्या बेकायदेशीरपणांतल्यान तांची येणावळ लेगीत दोबरांत जाता असो सणसणीत आरोप मिकीन केला. खंयचोय सरकार जावं, तो काँग्रेसाचो जावं तो BJPचो जावं, कामां करता, डेव्हलपमेंट म्हूण करता म्हणा ती गोश्ट चुकीची. आतां कामां करता, डेव्हलपमेंट करता, पयशे कोणाचे? आमचेच न्हू ते. फकत ते आमचे पयशे, टॅक्साचे पयशे ते एडमिनिस्ट्रेशनाचे बरे भाशेन घालता, इतलेंच. आतां एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलता केन्ना म्हणूंक येता, गोंया सगळें सुसेगाद चलता, कोणाक त्रास ना, मर्डर ना, रेपी ना, एक्सिडेंट ना. म्हणजे खूंय जाल्यार हिंगा चुकीच्यो गोश्टी करता म्हणटात, हिंगा आमी म्हणूंक येता बाबा बरेंशें ना म्हणून वातावरण बरें ना. आतां बारीकशे पयशे हे पॉलिटिशियन ना, तेंचो आयज वेल्थाचो ग्रोथ खंय पावलो तो तुमी पळोवंक जाय. तेंची चवकशी घालपाची गरज आसा. बाबा हे आयज पॉलिटिशियनाचो 5 वर्सां पयले हेंच्या बँकान कितलें आहलें, हेंचे फॅमिली कडेन कितलें आहलें, हे कडेन हेंचे फॅमिली कडेन पयशे कशे जाले, खंयच्यान येयले, ही चवकशी करपाची गरज आसा. आतां थोडे हायर रँक ऑफिसर आहा, तेंची पगाराचे भायर ते उमके एक तेंचे एक पगाराचे भायर तुमी तें पळोवपाक जाय. हे ऑफिसरां कडेन इतलो पयसो, हेंचेर सरकारान चवकशी करपाक जाय. करप्शन स्टार्ट फ्रॉम हियर पॉलिटिकल लेवल आनी ऑफिसर लेवल. तुमी समजले न्हू, आयज हो पयसो खंय हें जायना, सायफन जायना, तो पयसो आमचोच. सो एडमिनिस्ट्रेशन करपाक पयसो उणो जाता खंयसर, मागीर एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स खंय जाता. एडमिनिस्ट्रेशन करपाक पयसो उणो खंय जाता जेन्ना हाय रँक ऑफिसर पॉलिटिशियन लुटता तेन्ना कामां सारकीं जावपाक पावना, एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जावपाक पावना. खंयची गोश्ट तुमी पयलें आसतलें. आतां एक पासो मडको आयज म्हणटा बाबा हिंगा दवरलो थिंगा दवरलो. आतां गोंयांत तर गोंया इलिगली कितल्यो वस्तू चलना सांगा म्हाका. फुडल्या वर्सा सावन कामगार दीस गोंय सरकारान राज्य पावंड्याचेर मनयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. ते कामगार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. तशेंच बरें काम करपी कामगारांक गौरव आनी श्रमीक मित्र पुरस्कार भेटयतले अशेंय तांणी सांगलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या मळार काम करपी कामगारांक तांच्या हक्का विशीं म्हायती आसपाक जाय. तशेंच सरकार तांच्या खातीर ज्यो येवजण्यो राबयता तांचो लाव तांणी घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. अशें म्हणटा की इंटरनॅशनल आनी नॅशनल म्हणजेच लेबरांक तांचे हक्क हे तांकां समजून सांगचे आनी तेजे रायट्स तांकां सगळे मेळपाक जाय. ते मेळपा खातीर सगळ्यां कडल्यान प्रयत्न जावचे. एक 3-4 दिसां पयलीं हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी लेबर कमिशनरा कडेन उलयलो. खरें म्हटल्यार लेबर डे हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. हाच्या निमित्तान आमी सगळ्या लोकां पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात पावपाक शकतले आनी लेबर डिपार्टमेंटान ज्यो येवजण्यो आमच्या कडेन आसा त्यो येवजण्यो सगळ्या पर्यंत पावपाक हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. दर वर्सा हाज्या फुडें लेबर डे जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात मोठ्या गॅदरिंगात असो मोठे फंक्शन स्टेट लेवलाचे फंक्शन जे आसा हे सातत्यान दर वर्सा केले वयतले आनी त्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या सेक्टरांतले लेबर युनियन्स आनी जे लेबरा खातीर काम करतात म्हणजे तेंच्यांनी जशें म्हटलां की 2-3 प्रकारचे वेगवेगळे श्रमीक मित्र अवॉर्ड आनी श्रमगौरव अवॉर्ड हेय बी जे आसा सरकाराच्या कडल्यान दर वर्सा दिले वयतले. कामधेनु येवजणेचो लाव घेवपाक जाय जाल्यार तुमची मालमत्ता बँके कडेन घाण दवरची पडटली. हय, दक्षिण गोंयच्या एका शेतकारान बँकेन ताची मालमत्ता घाण दवरपाक सांगल्या. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर मालमत्ता घाण दवरच्या परस ही येवजणूच नाका अशें शेतकार उलोवन दाखोवपाक लागल्यात. तेन्ना सरकारान एक कोफुसांव सुटावे करून शेतकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केल्या.
The meaning of the scheme is the entrepreneur does not need to invest. He will get these buffaloes, he will do business like this. They sogle shed, sogle inspect korun order the failure of the scheme. And this is one of supposed to be the best schemes. Borepashi utilize kesa. This is the best scheme what Goa has, and it was designed in order to help youngsters and locals to come up. But locals are मेळो ना आणि सावथा म्हाका दिसता ही स्कीम सक्सेसफुल जावपाक पावपाची ना. जोरी तरी बँक जोरी तरी हे गोरवां जोरी तरी मॉर्गेज जोरी तरी तांकां लोन दिना जाल्यार हे आनी एस्कूल स्कीम घेवपाक जाय. हे भुरग्यागेलो इश्यू आतां कितले म्हयने हेड जालो आनी तेका चोयन कितलेय बाणालकार राज घेवपाक रावलो आय. दे आर वेटिंग बिकॉज तेका ऑर्डर येयलो सगळें येयलो. तेका बँक ऑफ बरोडासून सँक्शन जायना. तेका जेन्ना सँक्शन जातले म्हाका सदां मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार एक 15 भुरगे आसतले हे लोना आनी हे स्किमी वचपाक आनी 15 जाण जो तेका चोयन जोरी तरी गेले आनी ही स्कीम मेळ्ळी. कितली दुदाक फायदो जातलो. सो मच ऑफ मिल्क इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. सो आय थिंक दिस इज अ क्लियर मेसेज टू आवर मिनिस्टर. ही आय थिंक नीड्स टू टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स. आम्ही उलोयन सांगून जायना. यू हॅव टू सिट डावन विथ युअर टीम. प्रॉब्लम हुंय आहा ते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करून बँका आपण हे सँक्शनिंग आनी ताबडतोब आय वूड वॉन्ट his order to be finalized and his loan to be sanctioned so that he can go and get his animals from Gujarat, from wherever he has to get. So this is, I think, a demand. I will also write a letter to the Honorable Minister, and I will also try to see if we can take up an appointment with him. And his intervention, I think, should at least help in the next 1 week. We would want him to be sanctioned, this loan to be sanctioned, so that we can set it as an example for the rest. Okay. ते स्कीमी एप्लाय केलो सिंस जानेवारी ऑर्डर येयल्या ऑर्डर मेळ्ळ्या गव्हर्मेंटाची. आतां जानेवारीसून आज देखून आम ते बँकाक लागून लास्टाक स्टाकाप उरल्या आनी बँक मॉर्गेज मागता हे प्रॉपर्टीची आनी द लोन इज जस्ट 7.5 lakhs. इज गव्हर्मेंट दिसा गव्हर्मेंटा हेचे ते एनिमल्स सपोज टू बी हायपोथेकेटेड नॉट द प्रॉपर्टी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयचोच नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.